काले वाठारांतले खनिज खणकाम आडायतले अशी शिटकावणी सरपंच नरेंद्र गांवकर हांणी उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिल्ली। ताका लागून वादग्रस्त स्थिती निर्माण जावंक जायना म्हणून 128 पुलिसांक काले रेल्वे स्टेशनाचेर तैनात केल्ले। खनिज माल घेवन ट्रेन सांजेची 7 पावली, पूण कोणेच विरोध करूना। काले वाठारांत आयर्न ओर ट्रान्सपोर्ट जाल्ल्यान आमकां रोजगाराची संद मेळटली अशें ट्रक धनियांचें म्हणणें आसा। गांव म्हणतो सारको मागासलेलो सामको सायडीक पडटा, रुरल एरियेक पडटा आनी आमकां दुसरो इनकम सोर्स म्हणटा हांगा कसलोच ना। आमगे आतां काले बाजार पळय जो आसा, सादारण हॉटेलां आसा, दुकानां आसा, ही सगळीं पळय जीं आसा हांगा समज एक्टिविटीज जाल्यो जाल्यार ती चलता। बिसायड डॅट सादारण हांगा सुपरवायझर म्हणात, लेबर म्हणात किंवा हे सादारण 25-30 सादारण लोक हे आमचे गांवचे, भायले न्ही, हे गांवचे, हे सगळे लोकांक बेनिफीट मेळटा आनी इतली पयलीं साकून बेनिफीट सगळ्यांक मेळटा। आनी ह्या यार्डाक कोणीच आयज पर्यंत कोणी ऑब्जेक्शनय हाडूना आनी केन्नाच बंद करपाचोय कोणी प्रयत्न करूना। बिसायड दीस ऑल इवन हांगा थोडे इफेक्टेड एरिया आसा, त्या इफेक्टेड एरियाक थोडे कंपनी बेनिफिटूय दिता, कोणे कॉम्पेन्सेशन दिता। ह्यो सगळी बेनिफीट कोणाक जर मेळटा जाल्यार आमच्या काले पंचायतीच्या सगळ्या लोकांक मेळटा। पूण आयज पर्यंत खंयचेच सरपंचान ह्या यार्डाच्या कामाचेर आयज पर्यंत ऑब्जेक्शन हाडल्या। आमची दुर्भाग आमकां हो एक सरपंच मेळ्ळो आनी सरपंच स्वता जावन येदो व्हडलो कालेंचो डेव्हलपमेंट हाडोवपाचो प्रयत्न करता। तुका हांगा ट्रान्सपोर्टेशन सुरू जावपाक जाय तुका? डेफिनेटली ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जावपाक जाय, कारण काल्यां सद्या इकॉनॉमीक एक्टिविटीज अशें कांयच ना, सगळें बंद पडल्या, तुमकां खबर आसा। आनी हें जालें की तुमी खबर आसा थोडीं घरांक आमी बेनिफिशरी म्हण हें करतले, प्लस थोडीं 30-35 सुपरवायझर आसतले, तांकांय काम मेळटलें। काल्यांक 50-60 ट्रक आसा, कळ्ळें तुका, तांकांय काम मेळटलें। कशें आसा, कालेची गाडी म्हणटकीर आमी एक वेगळे हितून पडटा, आमकां सावर्ड्याची गाडयो थंय आमकां चलोवपाक मेळना, अशें तळ्यांक मेळना, अशें खूब कडेन मेळना। सो आमकां हें आमचें ओन शेतांतलें न्हू, सो आमकां दिसता हो जावं न्ही आनी कोण जे कोणाक प्रॉब्लम आसा पळय ते अशें एक कडेन येवन उलोवचें, डिस्कस करचें, हें सॉल्व करचें आनी ट्रान्सपोर्ट बरे तरेन स्टार्ट करचो अशें म्हाका दिसता। आजून पर्यंत आमकां कामूच मेळना, चडशें आमकां कोण घेयना। तळ्यां गेल्यार तळ्यां धांवन येता, हटल्यान घेता, म्हणटा काले ट्रान्सपोर्ट जाता म्हणून आमकां म्हाका जाल्यार बरें दिसलें, कित्याक आमची ती गाडी चलतली। तरी आमकां चडशे कोण अशें सायडीन कोण घेयकूच ना, शेगू गेल्यार शेगू घेयना, पूण हे ट्रान्सपोर्ट आमकां जाय ट्रका लागून।